Apna Bhada, trusted by Reliance after a successful beginning in Goa, now in Delhi, NCR and Mumbai from 23rd June onwards at your service. नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळेकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. 18 वर्सां वेल्यांक वॉक इन वाशिनां दिवंक केंद्राचो बावटो. मुख्यमंत्री म्हणटा आदी वाशिनां जाणटे आनी दुदावेल्या भुरग्यांच्या आवयांक बुधवारा सावन गांवांनी टिका उत्सव. धावेची परीक्षा रद्द करपाच्या निर्णयाक हेडमास्टर संघटनेचो येवकार. शिक्षण तज्ञ नाटकर्णी म्हणटा 12वीची रद्द करूं येता. इंटरनल असेसमेंट आसता, एंट्रन्सूय आसतल्यो. जीएसआयडीसीचे शिक्षण आरोग्य इन्फ्राचेर चड लक्ष. जुवारी पुलाची एक लेन डिसेंबरांत उक्ती. मायाचो प्लान लांबणेर. अटल सेतूच्या फाटे डिसेंबरांत जीएसआयडीसीची बोर्डाची बसका. देशपालान लिफ्टीन सहकारी चलयेचेर बलात्कार केलो, जबरदस्ती केली, बळजबरी केली हे सिद्ध करूंक सरकार पक्षाक अपेस. ट्रायल कोर्टाचे निरीक्षण. सरकार चल्लो हायकोर्टात. आनी म्हापशां बीजेपी आडवेंचणूक जिखिल्ले एकले नगरसेवक. बीजेपीच्या वाटेर विकास आरोलकार, तारक आरोलकार, विराज फडके बीजेपीत. आमदारान मारली कूस. अठरा वर्सां वेल्यांक वॉक इन पद्दतीन वाशिनां दिवंक केंद्राचो बावटो. मात मुख्यमंत्री म्हणटा सरकाराचे आदी लक्ष हेर दुयेंसां आशिल्ल्या दुयेंती आनी भुरगे दुदार आशिल्ल्या आवयांक वाशिनां दिवपाचेर. बुधवार सावन गांवांनी टिका उत्सवाचो दुसरो पावंडो सुरू. 45 वर्सां वेल्यांनी रिस्पॉन्स दिवचो. उपरांत 18 वर्सां वेल्याचेर लक्ष दिवंक मेळटलें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. 18 ते 44 पिराय गटांतल्यांक वॅक्सिनेशन ऑनलायन रजिस्ट्रेशना बदला वॉक इन पद्दतीन करपाक केंद्रान मान्यताय दिल्या. हातूंत भायल्या राज्यांतले लोक गोंयचे स्लॉट ऑनलायन बूक करपाचे प्रकार जावचे ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. वॉक इन केलें म्हणटू ऑनलायन आसचें ना न्हू, म्हणजे भायर कोणी ना ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन. म्हणजे कोण भायरसून ऑनलायन करता ताका मागीर करपाक मेळचें ना, म्हणजे फक्त स्पॉटार पावलो ताका मेळटलें. गोवा फॉरवर्डान आयज दीस गेलेले की जे हेल्थ वर्करांक 20% जे तांकां हायक मेळपाचें आशिल्लें ते आजुनूय मेळना. ऑलमोस्ट एक वर्स जालें म्हणून. पॅन्डेमीक आजुनूय बी चालू आसा, ताचो विचार करता. कोमॉर्बिड दुयेंती आनी दुदावेल्या भुरग्यांच्या आवयांक आदी वाशिनां दिवन क्लियर करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाहीर केला. जाची भुरगीं 2 वर्सांच्या सकयल आसा तांकां प्रायोरिटी दिवची इन बिटवीन 18 to 44 एज ग्रुप. त्याच बरोबर कोमॉर्बिड कंडिशन 18 to 44 हाका प्रायोरिटी दिली वयतली. तिसरे कोविड ल्हाराचे नदरेन सरकारान तयारी सुरू केल्या. ल्हान भुरग्यांच्या दुयेंसा विशीं तांचे होम आयसोलेशना विशीं SOP फायनलायज करप चल्लां. कोविड दुयेंतींनी खंय आतां मेरेन 11% भुरगीं दिसल्यात. ऑलरेडी PICU पिडियाट्रीक इंटेन्सिव केअर युनिट हाजो नंबर आमी वाडोवपाचो ठरयला. बेड्स फ्रॉम द 6 to 14 in existing PICU at a GMC to be set up at a new 60 bedded PICU and of the 30 bedded each in the super specialty block. 60 जे आहा ते PICU पिडियाट्रीक इंटेन्सिव केअर युनिट हे आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीत करपाचें ठरयला. 30 bedded each in the super specialty block. At any time आमी 20% ICU बेड जो आसा we can convert into the pediatric ICU bed of the Goa Medical College. आमकां pediatrician across the state म्हणजे इवन दो जे हेल्थात आसा ताच्याच बरोबर जे भायर पिडियाट्रिशियन म्हणून काम करता इट इज अप्रॉक्सिमेटली 120 पिडियाट्रिशियन ॲट प्रेझेंट स्टेटीत आसा. आमी इंडियन पिडियाट्रीक असोसिएशन हांच्या बरोबर उलोवपाक सुरवात केला. SOP फॉर द मॅनेजमेंट ऑफ द COVID-19 इन अ चिल्ड्रन देर शूड बी द कॉमन SOP. म्हणजे गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट सेक्टरात कॉमन SOP आसची. हे फावटी थोडेशे पिडियाट्रिक्स पेशंट जाल्या उपरांत होम आयसोलेशन कशा पद्दतीन स्ट्रिक्ट जावचें ताजेरूय जो फोकस आसतलो सरकाराचो. म्हणजे आतां पर्यंत आमी म्हणटा की जवळपास 16,000 आनी ऑड हे फिगर जे आसा हे ऑलरेडी इन्फेक्टेड 16,246 हे बिलो 17 इयर्स हे ऑलरेडी कोविड इन्फेक्टेड जाले.
म्हणजे धाकल्या भुरगे आमी म्हणटा इन्फेक्टेड जावंक ना अशें न्ही, तर तेजे धाकले भुरगे 0 to 17 एज ग्रुपांतले 16,226 which is the 11% of the infected population. 18 वर्सां वेल्यां खातीर वाशिनात जुनाचे पयले सप्तकांत पावतली. कारण आमच्याकडे 18 to 45 हाची वॅक्सिनेशन आमच्याकडे जवळपास फक्त 6,000 अवेलेबल आहा, जी फाटल्या स्टॉकांतली उरल्या. आमकां एडिशनल 36,000चो सेकंड लॉट आमकां जून म्हयन्याच्या पयल्या विकांत येता. ताज्या भायर आमी एक्झिस्टींग वॅक्सिनेशन जी आसा ही लोन बेसिसचेर जी आमची अबाव 45 आसा ती ह्या पेशंटांक वापरपाची परमिशन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन मागल्या. तेज्या भायर आमी म्हणजे इवन दो फॉर द प्रायवेट कंपनी कडेन फॉर द 10 lakhs एके कंपनी कडेन 5 lakhs एके कंपनी कडेन आमी प्रोक्युअर करपा खातीर मागल्या. अदर वेज ऑल्सो आमकां वॅक्सिनेशन कशा पद्दतीन मेळटली हाजेर आमी भर दिला. पंचायतींक धुवपाची संद मुख्यमंत्र्यान सोडली ना. हो टिका उत्सव हो फक्त पयलो डोस दिवपा खातीर आसा. सेकंड डोस जेका घेवपाचो आहा तेजो 84 days कंप्लीट जाल्या उपरांतूच तेका सेकंड डोस घेवपाक मेळटलो. जबाबदारी आसा. म्हणजे बरेच जाण मरे आतां परत लॉकडावन सुरू करपाक लागल्या. ते खंयसरूच बाबा आपल्या पंचायतीन 100% एकटोय अजून सुद्दां पंचायत एक सुद्दां ग्रामपंचायत सांगना प्राउडली की आमी 100% वॅक्सिनेशन कंप्लीट केलें. ते सांगा मरे. लॉकडावन करपाक सोंपें आहा, हांवें लॉकडावन केलें म्हणपाक. ते तेंच्यांनी सांगूंक जाय. इट शूड बी द म्हणजे एप्रिशिएट करतले आसले आमी. म्हणजे सरकार त्या पंचायतीक रिवार्ड दितले आसले जाय जाल्यार. हांव ते एकीच कडेन आमचो डेप्युटी कलेक्टर इन काणकोण आनी हेल्थ ऑफिसर इन काणकोण खूब बरें काम केलां तेंच्यांनी. हांव एप्रिशिएट करता खरोखरूच. कोविडाची मरणां अजून आटापा येना आनी 39 गेले. 19 GMCत 11 दक्षिण गोंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एकूण 2,460. नवे दुयेंत 49. सध्याचे एक्टीव केसी 15,706. पॉझिटिव्हिटी रेट 30% मेरेन देंवली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10वीची परीक्षा रद्द करपाच्या निर्णयाक हेडमास्टर संघटनेचो येवकार. कोविडाच्या परिस्थितीत सरकाराचो योग्य निर्णय म्हणून हेडमास्टर संघटनेचो अध्यक्ष मारियान वालादारीस उलयला. इंटरनल मार्क कशे कितें दिवप ताचेर खंय बोर्डा कडेन उलयतले. शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाटकर्णी म्हणटा 12वीची रद्द करूंक हरकत ना. तांचो इंटरनल असेसमेंट आसता. फुडें एंट्रन्स एग्जामी आसतल्योच. The Goa government has taken the right decision of cancelling the 10th standard exam. They have done a wise step towards the betterment of the students. We welcome the decision and we are fully with the government for this decision. Actually, when the stakeholders had a meeting with the board chairman and the board official, this was one of the suggestions put forward by us. If there are no chances of having the exam early, to cancel them and declare the students as passed. Now what is left is how many marks they are going to get. I presume very shortly we'll be meeting with the Goa board to decide on this issue as to different internal marks, how to give the internal marks to the students. कोरोनाच्या परिस्थितीचा विचार करता तो निर्णय घेतला तो योग्य असा. भुरग्यांनी फक्त आता जालें परीक्षा आनी जावची ना म्हणून पुस्तकां कडेन काडून दवरची न्ही. आपल्या आवडीच्या विशयाच्या पुस्तकाचें वाचन करचें. 12वीच्या विद्यार्थ्यांक सुद्दां अंतर्गत ज्यो तांच्यो परीक्षा जाल्ल्यो आसा ताच्या आधाराचेर मार्क लिस्ट दिवपाक येता. ताच्या आधाराचेर रिजल्ट तांचो डिक्लेअर करपाक मेळटा. 12वीची परीक्षा रद्द केले म्हणून व्हड तशें कांयच ना. परीक्षा परस म्हत्वाचें आसा विद्यार्थ्यांनी ज्ञान मेळयत रावप हें म्हत्वाचें आसा. विद्यार्थ्यांनी शिकत रावपाक जाय. परीक्षा आसूं किंवा नासूं आपल्या आवडीच्या विशयाचे आपली फुडली परीक्षेची तयारी, फुडल्या उच्च शिक्षणाची तयारी, फुडल्या आपल्याक जें कितें शिक्षण घेवपाचें आसा ताची तयारी भुरग्यांक करीत रावपाक जाय. कारण सगळ्या शिक्षणाक आतां प्रवेश परीक्षाक आसतल्यो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांत तर तसोच उल्लेख आसा. तरुण तेजपालान लिफ्टीन ताच्या सहकारी चलयेचेर बलात्कार केलो. जबरदस्ती केली, बळजबरी केली हे सिद्ध करप सरकार पक्षाक जमूंक ना म्हणून ट्रायल कोर्टान निवाड्यान स्पश्ट केलां. सविस्तर निवाड्याची कॉपी प्रुडंटाच्या हाताक लागल्या. तेजपाल पीडित चलयेचेर नियंत्रण मेळोवपाचे स्थितीत आशिल्लो हें सरकार पक्षान सिद्ध केलां अशें कोर्ट म्हणटा. निवाड्या आड सरकार हायकोर्टात चल्लो. जुवारी पुलाची एक लेन येरादारीक डिसेंबरा सावन उक्ती करपाचो प्लान. मे म्हयन्यांत ही लेन उक्ती जावपाची आशिल्ली. शेड्यूल लांबणेर. मांडवीच्या अटल सेतूच्या फाटें खंय डिसेंबर म्हयन्यार तडीक.
मंगळारा GSIDC बोर्डाची बसका जाली. बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. GSIDCच्या बसकेत आरोग्य शिक्षणाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर चड लक्ष दिवपाचें थारलां. GSIDCची बोर्ड मिटींग आशिल्ली. GSIDCच्या बोर्ड मिटिंगेन आमची रुटीन जितकी कामां आसता पळय न्हय तिजो रिवायज घेवप, नवीन काही कामां घेवप, ते रुटीन प्रॅक्टीस मंथली बोर्ड मिटींग थोडीशी पोस्टपोन जाल्ली. तितून खास करून म्हणजे आमचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत जी हॉस्पिटल्स आनी हे जे आहा पळय न्ही ताजे काही प्रोजेक्ट्स आशिल्ले ते फास्ट फॉरवर्ड करपाक लायला. सेकंड इज एड्युकेशन रिलेटेड स्कुलां आशिल्लीं, थोडी हायर सेकंडरी आशिल्ली, ते बेगिनात बेगीन रिनोवेट करपाक आनी थोडेशे रिफर्नीश करपाक लायला. विशेष करून ह्या सायक्लोनान ना म्हटलें जाल्यार आमची 4-5 तेंच्यांनी जो एस्टिमेट केला पळय 36 चुकितो तो. तेजेन म्हाका दिसता क्रोड्स ऑफ रुपीज लागतले ताका. ती परत एकदां फास्ट ट्रॅक करून खोलाच्या हायस्कूल ते पूर्ण छप्पर उडून गेला. अश्यो वेगवेगळे कडेन आतां तेजेर पयल्यान पयली भर दिवपाक लायला, ती कंप्लीट करपाक घेतला. ITIचे प्रोजेक्ट आहा आमचा. म्हापसा ITI आसा, काणकोणा ITI आसा, विशेष करून काणकोणची हायर सेकंडरी आसा, पेडण्याची ITI आसा. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे कन्स्ट्रक्शनाचे आसले पळय ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायिल्ले आसा. ब्रिजाचे थर्ड मांडवी ब्रिजाचे कितें उरलेले एक फेज. थर्ड मांडवी ब्रिजाचो बोर्ड मिटींग नाशिल्लो बट तेजे ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला. ते काम फुडें वयतलें. डिसेंबर पर्यंत सगळें जुवारी ओपन करपाक सोदताले मे पण जालें ना. एक सायड जो आहा पळय न्ही तो थोडोसो डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जाता. आमी विचार करताले की मे पर्यंत जाता म्हणून, पण तो डिसेंबर पर्यंत जाता. परत एकदा पॅन्डेमिका खातीर ते काम आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. The guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. म्हापशा BJP आड वेंचणूक जिखिल्ले आता एकले BJPत वचपाक सुरू. मंगळारा विकास आरोलकार, तारक आरोलकार आनी विराज फडकेर BJPची वाट ठरली. वॉर्डाच्या उदरगतीचे रजाव येवकाराक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, अध्यक्ष तानावडे, हर्डणचो आमदार तिकलो आशिल्लो. म्हापशेचो आमदार जोशुआ मात दिसलो ना. निश्चितच म्हापसा डेव्हलपमेंट, म्हापसा शहराच्या विकासा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन जो प्रवेश केलो खरोखरूच हांव तेंचें अभिनंदन करता. आनी येता त्या इलेक्शनाक आमी बार्देशांत खूब मोठ्या प्रमाणात बहुमत यश हे आमकां मेळटलें हाची अपेक्षा करता. आनी प्रकाश बिशेट तांचे नावे उत्तर दिले ऑलरेडी सेम कडेन उलयल्लें आसा की आपूण BJPन येता आनी ते आयले विदावट एनी एक्सपेक्टेशन. एक बऱ्या तरेचें काम करपी म्हणून तांकां निवडून दिलें आनी तांकां दिसलें की आज गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. गोंयचो विकास ज्या तरेन करपाक जाय, आमकां ज्या तरेन म्हापशेचो विकास करपाक जाय, तर तांकांय लक्षांत आयलें की बरें पॅनल जर आमी एकठांय येवन जर जाले आसत जाल्यार बरें काम जावपाक शकता. त्या दृश्टीन तांच्यांनी आपलो वैयक्तीक स्वार्थ न दवरता म्हापसा एज अ होल हें बरें जावचें म्हणून तांच्यांनी आज पार्टी भितर प्रवेश केलो. हांव BJPन मेन जॉयन जाला मेन म्हाजो हें आसा की काम करपाक. BJP ग्रास रूट लेवल कशें काम करता कित्याक आय एम फ्रेश इन टू पॉलिटिक्स. आमचं एक्सपेक्टेशन आणि काहीच नाही आहे. म्हणजे ओव्हरऑल आम्ही डिमांड पण काही नाही केला. फक्त डिमांड आहे तो आमच्या वॉर्डचा डेव्हलपमेंट. गोवा फॉरवर्डाच्या किरण कांदोळकरान आरोलकर भावांचो प्रचार केल्लो. दोगूय घातकी म्हण कांदोळकराक तिडक. आल्दोनकारांचे सायडीक सून, आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सायडीक सून
ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कृत्याचो निषेध करता म्हापसा कावन्सिलाचे 7 वॉर्ड नंबर 7 आणि 8 आणि त्यांच्या वांगडा बाकीचे म्हणजे 7 आणि 8 हांव कित्याक म्हणटा हे दोनूय हल्दोनान पडटा आणि दोनूय हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडलेले असलेल्या कारणान लोकांनी ग्लेन हटाव मोहिमे अंतर्गत थंयसरल्या भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर जे बसलेले जे कॅन्डिडेट आसले आमी लोकांक आव्हान केल्ले की हे फावटी ग्लेनाक घरा धाडया, हे फावटी ह्या कावन्सिलरांक घरा धाडया किंवा कॅन्डिडेटांक बीजेपीच्या घरा धाडया आणि येणाऱ्या काळान जे इलेक्शन 5-6 म्हयन्याचेर आहा तेन्ना ग्लेन हटाव मोहीम ही हेच्या अंतर्गत आमी काम करया. आमदार जोशुआन एंट्री सुवाळ्याक कुस मारली आणि अर्धवरा भितर तो GSIDCच्या बसकेक पावलो. आमदार बेजार का म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा तशें कांय ना. जोशुआ नाराज नाही ना? कारण इकडच्या मीटिंगला होता तिकडे आला नाही तो. थोडी तब्येत ठीक नव्हती म्हणून डायरेक्ट काही चिंता नाही. उद्या तोच असणार ही वेळ दिसत आहे. 27 मायाक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाची वेंचणूक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविड बाधिल्ल्या दुयेंतीचो तरेतरेचे प्रस्न आनी दुबावान घुसपागोंदळ जाता. कितें खावप, कितें पिवप, जतनाय कशी घेवप, कसली वखदां घेवप ह्या सगळ्या प्रस्नांच्यो जापो दिवंक आपान लोकां खातीर फ्री हेल्पलायन सुरू केल्या. सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन हेल्पलायनीत जाणकार दोतोर दुयेंतीक सल्लो दितले. फ्री मेडिकल कन्सल्टेशन तुम्ही आमच्या ह्या नंबराचेर म्हणजे 7504 ह्या नंबराचेर जर 9 ते 6 हाच्या दरम्यान जर कॉल केला जाल्यार तुमकां जे डॉक्टर अटेंड करतले ते तुमकां कोविडा बद्दल जी म्हायती जाय, कोविडा बद्दल जे प्रश्न तुमच्या तकलेन आसात, कोविड जातकीर मनशान कितें काळजी घेवपाक जाय, सगळे जे प्रश्न आसात ताचे आन्सर्स तुमकां ह्या डॉक्टरां कडल्यान मेळटले. ही सेवा निशुल्क आसा, फ्री आसा. आणि म्हाका दिसता ह्या टायमार जेन्ना कोविडाचो मनीस आयसोलेशनान आसता ताच्या तकलेन खुबशे प्रश्न आसतात, खुबश्यो क्वेरीज आसतात. त्या क्वेरीजांक खंय तरी उत्तर मेळ्ळें आणि ते सुद्दां डॉक्टरां कडल्यान मेळ्ळें जाल्यार ताका थंय खुबशी थाकाय तातूंतल्यान मेळटा. म्हणूनच आमचो हो प्रयत्न. तर तुमी सगळ्यांनी ह्या नंबराचेर कॉल करचो. जे जे आयसोलेशनान आसा पेशंट तांचे फॅमिलीज, तांचे जे लोक आसात तांच्यांनी कॉल केल्यार जाता. मांद्रेचो आमदार सोपटेन पेडणे केरीच्या शेतकारांक बियो सारें वाटलें. कुर्टी खांडेपार वाठारांत पंचायतीक मोबायल टॉवर नाका. पंचायतीक पावसा आदल्या कामां खातीर सुदीर फंड मागता. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वादळान लुकसाण जाल्ल्या नुस्तेमारांक पॅकेज मागता. SOP प्रमाण सरकारी कचेऱ्यांनी 50% हजेरी कित्याक लागू ना काय म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न गोंयभरच्यो खबरो. गेल्या 2 वर्सांचो काळ असो आसा की ह्या काळान जे पाठिंबो दिवपाची जी गरज आसली तळागाळांतल्या लोकां खातीर अशें कार्य मान्य सोपटे सर हेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आसा. बियां आनी सारें दिलें म्हूण जायना. ते नांगरपाक ट्रॅक्टर जाय पडटा आनी ट्रॅक्टर नांगरतकच जेन्ना पिकता हांव दिलगिरी व्यक्त करता गेल्या वर्साक थोडोसो 8-10 दीस लेट जालो हार्वेस्टिंग मशिनां पावपाक. बट ती सुद्दां तेची दखल घेवन ज्या पद्दतीन बियाणां आनी सारें दिता ट्रॅक्टराची वेवस्था जातली आणि भात पिकतकच गेल्या वर्सा जशी खंय तरी एक लेट जालो उशीर जालो हार्वेस्टिंग मशीन येवपाक ती जावची ना ती दखल घेतलो. पूण ह्या लोकांचो हांगासर विरोध आसा. सादारण 15 मिटराचेर घरां आसा. सादारण आतां ना म्हणल्यार त्यो 10 बिल्डिंगो आसा हांगासर. प्लस हांगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ल्हान भुरगीं येता ते हांगा पक्षी उडटा ते पळयल्यार ते पक्षी आसा. म्हणून हे सगळें मागीर टॉवर सुरू जातकूच सगळें बंद जातलें आनी लोकांक त्रास सुरू जातलो. तांचें म्हणणें कितें आसा की लोकांक मोबायलाची रेंजूय जाय. रेंजूय जाय हाजो ताजे सायड इफेक्ट घेवपाक ते तयार ना न्ही. मनसून येता ते 31 तारखेक गोंया पावता. फाल्यां परां प्री मनसून शोवर्स चालू जाता हें गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केल्लें आसा. पूण अजून पसून पंचायतीचे सरपंच पंच जांकां गटारां निवळ करपाचें काम दिलां तांकां सरकारान पयशांची तजवीज करूं ना. गटारां माती भरल्या. जे कोण घरकाम करता तांणी माती उडयल्ली आसा. सगळ्याक कचरो पडला आनी हें निवळ करपाचें काम PWDचें काडून
पंचायती दिला। मच्छीमारों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मच्छीमारों की डेथ भी हो चुकी है। मच्छीमारों के जो छोटे छोटे जहाज बोट थी वो भी मतलब डूब गई है, उसका नुकसान भी हुआ है। उनके लिए अलग से पैकेज देने की आवश्यकता है। मच्छीमारों के लिए मतलब उनको खड़ा करने की आवश्यकता है। अगर उनका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के माध्यम से भी उनको मदद मिलनी चाहिए। जिनका इंश्योरेंस नहीं है उनको भी कॉम्पेंसेशन अच्छा मिलना चाहिए ताकि उनका धंदा मच्छीमारों का चालू हो जाए। गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो पासून गायडलायन्स आहा जे कोण पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज ओ प्रेग्नंट वुमन आहा तांकां वर्क फ्रॉम होम हें करचें म्हणून हें गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची ऑफिसीस पळय आहा थिंगासर तेजें पालन जाल्लें दिसना। तर आयज आमी लेटर कोत्ता की हायलायटूय कोत्ता खंयचे खंयचे डिपार्टमेंट फेल जाल्ले आसा ते आनीक हे वेगळ्याचे बेगीन हे 50% अटेंडन्स इम्प्लिमेंट जावचें म्हणून। पेडण्या कोरगांवां PWDची उदकाची मोठी टाकी आसून नाशिल्ल्यान जमा। टाकी घाण जाल्ल्यान वापरिनात। वापरीत जाल्यार लोकांचो उदकाचो प्रस्न सुट्टलो म्हणून मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार सांगता। ताणें गांवच्या लोकांक घेवन टाकीची पळोवणी केली। लोक म्हणटा PWDन लक्ष घालचें, आमदारान खंय मात तरी लोकांची वासपूस करची। तरी ही जी टाकी आसा ती टाकी परत पूर्ववत परत सुरू जावची अशी मी या सार्वजनिक बांधकाम खाते पाणी विभागाकडे मागणी करता आणि तितूर जास्त करून या भागाचो आमदार हेनी पहिला लक्ष दिवचा आणि ताबडतोब ह्या टाक्याचो उपयोग सगळ्या गावासाठी करूचो। आता हे ऍप्लिकेशन बरयला क्लीन करतात ते ह्या करतात ते करतात उदीक हे पळय येयले अशें म्हणून सांगताले पूण अजून मेरेन आमकां उदीक ना। आता 6-7 दीस जाले एकदम कंटिन्यू उदीक नसले तेन्ना आमकां प्रवीण आल्लेकारान फूल सरांनी टँकर दिवन आमकां उदीक दिला। जोपर्यंत ह्या टाकयेचो यूज जायना कोरगांक पाणी मेळना तोपर्यंत पेडण्यान मोगो पक्ष स्वस्थ बसचो ना जाल्यार ह्या बाबू आजगांवकाराक नीट आमच्या पेडण्यातले मडगांव वाट दाखयतले। क्लिनिंग करूंक जाय जाल्यार कितली वर्सां लागता क्लिनिंग करूंक काय म्हणून ताका विचारलें हांवें ताका सांगलां तुमच्या कडेन क्लीन जायना जाल्यार हांव करून दिता तुमकां ती क्लीन, तुमी वॉटर सप्लाय करा लोकांक हांगासर सगळ्यांक। लोकांक कोरगांव खूब त्रास जाता हांगासर उदकाक लागून। ही पंचायतीनूय भर घेवची म्हाजी अशी मागणी आहा पंचायतीक, कितें पंचायतीन फुडें सरोन ही टाकी जाता तितली बेगीन वालसनांक सांगून ती क्लीन करून घेवची। बुलेटिन इतल्यार सोंपता। लायव्ह खबरांक फॉलो करात ब्रुंटाची वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप। 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, वाशिना घेयात। कीप वॉचिंग प्रुडंट। देव बरें करूं। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।